नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांमदी पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स. मोल्या काळखाचो फायदो घेवन चोरांनी फोडले दुकान. सुमार 4,000चो माल केलो लंपास. पुलिसांनी चोरयेच्या घडणुकेचो केलो पंचनामो. फुडलो तपास सुरू. पिळगांव श्री साई सेवाधाम देवळात जाल्ल्या चोरी प्रकरणात एकल्याक अटक. साईबाबाच्या गळ्यातली रुद्राक्षाची रुपयाची माळ चोरान व्हेली फारावन. दिवचल पुलिशेची कारवाय. सरकारी प्रकल्पाक विरोध करपाची लोकांक जाल्या सवय. कांय लोक स्वताच्या स्वार्था खातीर आनी राजकीय कारणाक लागून प्रकल्पाक करता विरोध. सरकाराच्या प्रकल्पाक विरोध करू नाकात, सांगता मुख्यमंत्री. बायणा दरोड्यांतलो एक दुबावीत सागर नायकाच्या दुकानात आशिल्लो कामाक 1 वर्सा पयलीं सोडिल्लें काम. दरोडो घालपी 6 जाणांक पुलिशेन हाडले गोंयांत. फारायिल्लो म्हालवजूय केलो जप्त. जिल्लो पंचायत आरक्षणाक हरकत घेवपी 2 याचिका उच्च न्यायालयान मारल्यो भायर. उच्च न्यायालयाच्या निकाला उपरांत सरकारान सोडलो सुटकेचो श्वास. थारिल्ल्या प्रमाणूच जातली वेंचणूक. अनाथ आशिल्ल्यांक सरकारी नोकरेंत दितले प्राधान्य. खणमालाची येरादारी करपी ट्रकांक रोड टॅक्सात मेळटली सवलत. सनद मेळोवपाचो काळ 60 दिसां वयल्यान येतलो 45 दिसांचेर. आतां पळोवयात खबरो विस्तारान. गोंयांत दिसान दीस चोरयेच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. काळखाचो फायदो घेवन चोरांनी मोले बाजारांतले रुपेश गांवकाराचें दुकान फोडलें. सुमार 4,000चो माल लंपास केलो. पुलिसांनी घडणुकथार वचून चोरयेच्या घडणुकेचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. कोण आसूं शकता हितू? कोणाच्या हांगा मोले भागान खूब जाण रावता, त्यांची कितें लोकांची बी कितें कशें कितें बेगर गोमंतकी कोण आसूं शकता? म्हटल्यार पळय, आतां हांगा लोकांनी बिराडाक दवरल्या पळय, तेंचे कांयच डिटेल नासता तेंचे कडेन. तेंच्यांनी पयलीं कितें पुलिसां कडेन सबमीट करूंक जाय सगळी डिटेल. सारकें न्हू? भाड्या कोण दवरिता तेंच्यांनी? हय, भरपूर आसा. प्रत्येक घरांनी भाडेकरू आसा, बिहारी लोक. हितून तेच बिगर गोमंतकी कोणी आतां आमकां कितें, आमकां सगळेच कस्टमर, आमी कशी डावट घेतली तेंचेर? आं, पुलिसांनी व्हेरिफिकेशन करपा जाय. हय हय, इम्पॉर्टंट. नमस्कार. आमी मोले आसा, ज्या जाग्यार मोले पंचायत क्षेत्रांतली जी दुकानां आसा ती सतत फोडीत आसा. आयज हांगा रुपेश गांवकाराचें दुकान फोडल्यान, एक दुकान फोडल्यान तितून तिनूय दुकानांनी भितर सरले. जवळ जवळ 3,500 सुमार कॅश घेवन गेल्ले आसा. पूण सामान कांय व्हरना. चिल्लर बी आसले ती सगळी घेवन गेल्ले आसा. हे कोण बारीक भुरगे कोणी जावंक शकता की वयर चडटा आनी नळ्यावेंतल्यान खोल फोडटा आनी भितर देंवता. कारण हेज्यांनी पयलीं एक म्हयनो सुद्दां जावना अजून ते मेन रस्त्याकूच आसलेले बाजारांत ते हॉटेल फोडलेले आनी तितूंतल्यान जवळ जवळ 4,000 सुमार घेवन गेल्ले फास्ट फूड फोडलेले तेन्ना. आनी सद्या तरी हांगा मोठ्या प्रमाणांत चोरी जाता. मोल्या कुळ्या ह्या मोठ्या भागांत मोठ्या प्रमाणांत चोरी जाता. पूण पुलिसाचो पारा काय नासता काय कितें अशें लोक संशय व्यक्त करता. कारण जे चोर येता हांगा आनी चोरून वयता तेंचे व्हेरिफिकेशनूय कोणालें जावना. कोणाल्या घरांनी कोण रावता हें व्हेरिफिकेशन गरजेचें आसा. कोणागेर कोण न्यू कामां रावता, बिराडार रावता, हें व्हेरिफिकेशन जावपाचें अत्यंत गरजेचें आसा. तें व्हेरिफिकेशनूय बीन जायना. आनी हांगा कोण येवन रावता कांय कळना. आतां हांगा भरपूर हॉटेल आसा, कोण काम करता कांय कळना. आनी रातची जेन्ना हे चोरी करपाक भोंवता तेन्ना अशी कृती करता. हितून फक्त एक बारीक भुरगीं जे कोण आसा तितून कोण तरी गुंतलेले आसा. कारण ते हॉटेल जे फोडलेले रस्त्या कुशीचे गेले 1 म्हयनो पयलीं तेन्नाय बारीक भुरगे आसूं शकता. कारण बारीक कोल 2 नळे काडून भितर देवल्ले भुरगे तेन्ना तेवूय आजून मेरेन तपास जावना. आनी आतां राती हें दुकान फोडलां तेन्ना पुलिसांनी हेजेर कडक चवकशी करून जे कोण चोर आसा तांकां कडक शिक्षा करची अशी मागणी स्थानीक करता. गोमंतक टीव्ही खातीर मोलेच्यान एकनाथ खेडेकर. दिवचले पिळगांव वाठारांतल्या श्री साई सेवाधाम देवळात जाल्ल्या चोरी प्रकरणात दिवचल पुलिशेन एकल्याक अटक केल्या. साई सेवाधाम या देवळाचे दार फोडून ही चोरी केली. चोरान साईबाबांच्या मुर्तेच्या गळ्यातली रुपयाची रुद्राक्ष माळ फारायली. हे विशीं दिवचल पुलिशेंत कागाळ केले उपरांत पुलिसांनी पंचनामो केलो. सीसीटीव्ही फुटेजा वयल्यान पुलिसांनी दुबाविताक धरलो.
सरकारी प्रकल्पांक विरोध करपाची लोकांक संवय जाल्या। कांय लोक स्वताच्या स्वार्था खातीर तशेंच राजकीय कारणांक लागून सरकाराच्या दर एका प्रकल्पांक विरोध करतात, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें म्हणणें। पेडणे सावन काणकोण मेरेन जे प्रकल्प सरकार हाडटा तांकां लोकांनी विरोध करचो न्हय, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। पेडण्यां धारगळ जाल्ल्या कार्यावळींत मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो। लोकांक प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट करप ही संवय जाल्या। आयज ह्या प्रोजेक्टाची कॉस्ट आमी 45 crores ऑफ रुपीज स्पेंड करता। जेन्ना आमी नॅशनल हायवे करतालो तेन्ना तुमचेच लोक हो प्रोजेक्ट बंद करपा खातीर रस्त्यार देंवले। आयज तेन्ना जर तो बंद करूंक नासलो जाल्यार हेज्या मदीं जे एक्सिडंट जाले, कोणाचे पांय मोडले आनी कितें जालें हें जावपाक नासलें। आनी हांव जाल्यार म्हणटलो हेका जे बंद करपाक जे जबाबदार आसले तेच त्या एक्सिडंटाक जबाबदार आसात। म्हाजें स्पश्ट मत आसा, कारण म्हाका याद आसा, कारण ऑलरेडी आमी फ्लायओव्हराचेरूच हो ओव्हरब्रीज जावपाचो आशिल्लो, तुमकां अंडरपास दोनी कडेन आमी दवरलेले। पण स्वताचो बारीकसो विचार करून थोडे लोक अशा पद्दतीच्या सरकाराच्या प्रोजेक्टाक प्रत्येक फावटी विरोध करीत आसात। पेडण्यात न्ही, पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत ज्या ज्या जाग्यार आमी जी डेव्हलपमेंट हाडटा स्टेटीत, त्या डेव्हलपमेंटाक विरोध करपाची जी मनोवृत्ती डेव्हलप जाल्ली आसा, राजकीय दृश्ट्याय थोडे जाण विरोध करपाक लागलेले आसा, थोडे जाण स्वताचो हेतू लक्षांत दवरून विरोध करपाक लागलेले आसा। तांकां लोकांचें पडलेलें ना, तांकां स्टेटीचें पडलेलें ना, तांकां ट्युरिजमाचें पडलेलें ना, तांकां एक्सिडेंटाचें पडलेलें ना, तांकां लोकांच्या मरणाचें पडलेलें ना, तांकां स्वताच्या स्वार्थाचें पडलेलें आसा। आनी म्हणून तर म्हाका दिसता फाटल्या 5 वर्सांक हो प्रोजेक्ट डिले जालो जाल्यार बिकॉज ऑफ तेंच्या खातीर, ह्या त्या लोकां खातीर हो प्रोजेक्ट डिले जालो। जर तेंच्यांनी तेन्ना विरोध करूंक नासलो जाल्यार हो प्रोजेक्ट फक्त 15 ते 20 कोटीच्या भितर जातलो आसलो। आज केंद्र सरकाराक 45 कोटी रुपया मोडचे पडटा, म्हणजे 25 कोटी रुपया आमी चड मोडटा। 25 कोटी मोडलेलेचे ना, तर हांगासर कितले जाणांचे एक्सिडंट जाले, पांय मोडले, बाकीचे सगळे जाले। हे आमच्या खातीर खरें म्हणजे अशा पद्दतीचे एक्सिडंट हे जावचे न्ही। म्हणून तर आमी म्हणटा की आमच्या खातीर कनेक्टिविटी, सेफ्टी आनी इकॉनॉमीक ग्रोथ ह्या भागाची ही म्हत्वाची आसा। बायणा घरफोडी प्रकरणात अटक केल्ल्या 6 जाणां मदलो एकलो दुबावीत सागर नायकाच्या दुकानात कामाक आशिल्लो खंय। ताणें एका वर्सा पयलीं काम सोडिल्लें। कामाक आसतना सागराच्या फ्लॅटाची रेकी करून एका वर्सा उपरांत ताणें डाव सादिल्लो। पूण वास्को पुलिशेच्या तत्परतायेक लागून दरोडो प्रकरणांतल्या 6 दुबावितांक धरपाक येस आयलां। ह्या 6 जाणांक वास्को पुलिशेन बिरेस्ताराक गोंयांत हाडले। फरार आशिल्ल्या 7व्या दुबाविताकूय पुलिशेन बंगळुरूच्यान उखल्लो। बायणा घरफोडी प्रकरणात अटक केल्ल्या 6 जाणांक पुलिशेन धरून वास्को हाडले। हे 6 जाण मूळचे ओडिसाचे। 6 जाणां मदलो एकलो दुबावी सागर नायकाच्या दुकानात कामाक आशिल्लो खंय। ताणें एका वर्सा पयलीं काम सोडिल्लें। कामाक आसतना ह्या दुबावितान सागराच्या फ्लॅटाची वेवस्थीत रेकी केल्ली खंय। काम सोडून एका वर्सा उपरांत ताणें आपल्या साथीदाराचे मजतीन डाव सादिल्लो म्हूण डीजीपी आलोक कुमारान सांगलें। पुलीस आनीक एकल्याच्या मागार आशिल्ले, तांकांय बंगळुरूत अटक केल्ल्याचें कळटा। सागर नायकाच्या फ्लॅटांतल्यान चोरयेक गेल्लो चडसो म्हालवत जप्त केल्ल्याचें डीजीपीन सांगलें। एका फाटोफाट एक जावपी चोरयांक लागून नाकाबंदी वाडयल्या। तशेंच लोकांनी बिराडाक रावपी आनी कामाक दवरिल्ल्या कामगारांचें पुलीस व्हेरिफिकेशन करप गरजेचें आशिल्ल्याचें डीजीपी आलोक कुमार सांगता। जनता से एक तो जो टेनेंट वेरिफिकेशन है उसके ऊपर गो पुलिस कंटिन्यूस ड्राइव भी चलाती है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेनेंट्स की जानकारी नहीं देते। तो ये एक ऐसा गैप है जो स्टेट के अंदर में सिक्योरिटी को थ्रेटन कर सकता है। दूसरा है कि जो लोग एम्प्लॉय रखते हैं, जैसे इस केस में मैं आपको बताऊं जो लोग पकड़े गए उसमें एक व्यक्ति जो है इनके यहाँ काम कर चुका है और वो काम करने के दरमियान ही उसने सारी जानकारी जुटाई थी कि घर के अंदर जाने के क्या रास्ते हैं, घर में क्या चीज कहाँ रखी जाती है, और उसी की जानकारी के आधार पर इस घटना का डिजाइन बनाया गया और उसको अंजाम दिया। तो इसलिए जो आप अपने यहाँ एम्प्लॉय रखते हैं उनकी वेरिफिकेशन पुलिस से कराना, उसकी जानकारी सारी देना। कई बार ऐसा होता है कि कोई एम्प्लॉय ऐसा है कि आपके यहाँ है, उसका क्रिमिनल एंटीसीडेंट कोई नहीं है, उसका पिछला कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन अगर आपने उसकी जानकारी पुलिस को दे रखी है, उसके फोटोग्राफ्स हैं, उसके आईडीज हैं, उसके मोबाइल नंबर्स हैं, उसके घर के पते हैं, तो पुलिस के लिए ये काम आसान होता है। तो ये एक डिटेल्स भी होता है, एक प्रिवेंटिव स्टेप भी है, और साथ में जब कहीं कोई इंसिडेंट
खुदा खास्ता हो जाए तो उस समय इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को आसानी होती है। दोनापावला आणि म्हापशेच्या घरफोडी प्रकरणात पुलिशेच्या हातीक अजूनय कितेंच लागूंक ना. ताका लागून हेवूय प्रकरण अशेंच उरतलें काय म्हूण दुबाव आशिल्लो. पूण DIG वर्षा शर्मान हे प्रकरण सुटावे करपाचें आव्हान स्विकारिल्ले. दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्माच्या नेतृत्वाखाला मुरगांव आनी वास्को पुलिशेन दुबावितांक धरले. बायणा दरोडो प्रकरणाची केस यशस्वीपणान सुटावी केल्ले खातीर मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान मुरगांव आनी वास्को पुलिशेक शाबासकी दिली. Finally, hard work has paid. It was hard work and hard effort to get that clue. We have to work really hard. We were not even sleeping, especially our senior officers, SP Tikam, USP Kadam, DIG Madam, IG, DGP were sitting in this office, monitoring everything. And the third day, the clue which I got, it was, I was just working, Mayona. Third day, what I got, that was the clue where we cracked the case. Then we formed our teams. Yeah, my colleague Vaibhav was constantly on call. I told SP we will send him because I know him. And Vaibhav and his team and our team did not let us down. Then immediately PI Dithin was sent. And it was a team effort. One team was sent to Orissa. Another team was sent somewhere else. There were multiple teams made and sent. And finally, the outcome. We are happy and we thank everybody. Locals cooperated. They allowed us to enter their houses, watch their CCTVs. And CCTV watching cannot be done in 10 to 15 minutes. We are sitting there for hours. It was uncomfortable for them also. But we requested, but Murmungaonच्या लोकांना आमकां खूप help केली. That we are able to get on the challenge that was accepted by our DIG. पयलीं म्हटल्यार केस ब्लायंड केस आशिल्ली. शेरीफ साहेबान सांगला त्या भशेन एक क्रूचर आमी थंय फायंड आउट केली. SP सर आमचो इतलो टेक्निकली साउंड आसा की त्याच्या टेक्निकल सर्वेलन्साचेर आयज आमी ही केस क्रॅक करपाक पावले. आय एम व्हेरी हॅपी आनी आय एम व्हेरी थँकफूल टू माय सिनियर सुपिरियर्स की तेंच्यांनी म्हाका हो टास्क दिलो मुंबय वचपाचो आनी म्हाका टीम म्हाजी स्वताची चूज करपाक दिली. PSI गौतम शेटकर, PSI सिद्धेश नायक, वेंकट गवंडर, अमर गांवकर, कास्कर विशाल हांच्यांनी एक सारकी म्हत्वपूर्ण कामगिरी म्हणटा ती हेंच्यांनी बजयली. 5-6 दीस थंयसर टायरलेसली काम केलें. न्हीद ना, जेवण ना, कांय ना. जो फीडबॅक आमकां वयल्यान मॉनिटरींग जातालें साहेबा कडल्यान, SP सावथा कडल्यान, DIG मॅडमी कडल्यान, त्याच्यामुळे आमी क्रॅक करपाक पावले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं। प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना। विसवा उपरांत येवकार. आता वळया फुडल्या खबरांकडेन. 19 नोव्हेंबराक उबो दांडो सांताक्रूज वाठारात दिसा उजवाडा एका इमारतींतलो फ्लॅट चोरांनी फोडिल्ल्याची घडणूक मुखार आयली. चोरांनी भांगर, चांदी आनी रोख धरून वट्ट 25 लाख रुपयांचो म्हालवज फारायलो. ह्या प्रकरणात ओल्ड गोवा पुलिसांनी मूळ महाराष्ट्रांतल्या लोकेश सुतार ह्या दुबाविताक कर्नाटकात अटक केल्ल्याची माहिती उत्तर गोंयचो पुलीस अधीक्षक हरिश्चंद्र मडकयकारान दिली. पळयात.
19 नोव्हेंबराक हुबो दांडो सांताक्रूज वाठारात दिसा उजवाडा एका इमारतींतलो फ्लॅट चोरांनी फोडिल्ल्याची घडणूक मुखार आयिल्ली. चोरांनी भांगार, चांदी आनी रोख धरून वट्ट 25 लाख रुपयाची मालवज फारायल्ले. त्या उपरांत ओल्ड गोवाच्या पुलिसांनी चोराचो नेटान सोद चालू केल्लो. ह्या संदर्भात ओल्ड गोवाच्या पुलिसांनी लोकेश सुतार मूळ महाराष्ट्राच्या दुबाविताक कर्नाटका राज्यांत अटक केला. ह्या दुबाविताचेर सुमार 25 वयर गुन्यांवकारी कागाळी नोंद आशिल्ल्याचेय मुखार आयला. ह्या चोरयेच्या प्रकरणात ताणें फारायल्ले पयशे आनी भांगार पुलीस बेगोबेग जप्त करून फुडली कारवाय करतले अशी माहिती उत्तर गोंयचो पुलीस अधीक्षक हरिश्चंद्र मडकयकारान दिली. On the complaint of one Kusum Chauhan from Pune Apartments, Santa Cruz, complaint was registered regarding burglary in her flat. Old Goa Police PI and his team conducted meticulous investigation, and from the sources we have zeroed down one accused by name Lokesh Sutar. He's from Karnataka. He is resident of Maharashtra, but he was placed in Karnataka, Kalgadgi. He was arrested, and from him we have recovered one Grand Vitara car, which was purchased from the money stolen from this house. Now, this accused is involved in more than 25 crimes in Maharashtra and Karnataka. We are in the process of recovering remaining gold and cash involved in this crime, besides his criminal antecedents and involvement in other cases. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पूजा नायकान PWDचो प्रधान मुख्य अभियंतो आणि एक IAS अधिकारी सामील आशिल्ल्याचो आरोप केल्लो. ह्या आरोपांचेर PWDचो अभियंतो उत्तम पार्सेकाराक पेडणे जाल्ले एके कार्यावळीत पत्रकारांनी प्रस्न विचारल्यार तांणी नो कमेंट्स म्हणीत ह्या विशयाचेर उलोवप टाळ्ळें. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पूजा नायकान मंत्री सुदीन ढवळीकार, IAS अधिकारी निखिल देसाय आणि भौशीक बांधकाम खात्याचो प्रधान मुख्य अभियंतो उत्तम पार्सेकार हांची नांवां घेतिल्ली. एका प्रादेशीक पक्षाच्या कार्यालयात कामाक आसतना थंय पयशे घेवन नोकऱ्यो दिवप हें काम आपले चालूच आसले अशें पूजान सांगिल्ल्यान गोंयांत बरीच खवदळ पातळिल्ली. हे उपरांत आता भौशीक बांधकाम खात्याचो प्रधान मुख्य अभियंतो उत्तम पार्सेकार हाका पेडणे गेल्ल्या एका कार्यावळीत पत्रकारांनी पूजान केल्ल्या आरोपांचेर प्रश्न विचारले. नो कमेंट्स म्हणीत तांणी उलोवपाक टाळ्ळें. उपरांत पत्रकारांनी ताका आनीक प्रश्नार प्रश्न करून उजरावन काडलो. पळय तुमचेर आरोप केला, कितें आहा भितर तथ्य? तुमचें नाव येता. नो कमेंट्स. कमेंट्स म्हणजे कित्याक कमेंट्स ना? आरोप जाता ना तुमचे. आरोप जाता, तुम्ही अधिकारी कॅश घेतल्यात म्हणून तुम्ही जॉबाक. नो कमेंट म्हणजे काय अशें आसता. मौन म्हणजे कितें तरी आसा अशें दिसता न्ही. कितें एक्शन घेतले जर त्यांनी समज त्यांनी खोटे आरोप केले जाल्यार तुम्ही कितें एक्शन घेतल्यात? हय, एक्शन घेतल्यात कितें? ऑफिसर न्हू तुम्ही आता, नंबर 1चे ऑफिसर. कितें म्हणटात? पूजान आरोप केले तेतून तथ्य आसा. लोक म्हणटात तथ्य आसा, तुम्ही कितें म्हणटात? लोक म्हणटात तथ्य आसा न्हू. तुमचें कितें म्हणणें? की उलोवपूच ना, मौन व्रत धारण केल्यात? उलया तुम्ही ना भितर त्या प्रकरणात तुम्ही जॉब दितात तर ऑफिसर जॉब दितात काय सरकार जॉब दिता? तुम्ही डायरेक्ट आरोप केलात न्हू तुमचेर. आरोप केले. हा, सांगा. उलय मौन व्रत धारण केलं दिसता तुम्ही. अधिकारी म्हणजे उलोवंक जाय न्हू. ऑफिसर येतो व्हडलो मरे, क्लास 1. तुमकां अधिकार आसा दिवपाक जॉब? काय तुम्ही ते खोटे आरोप म्हणून कितें फुडें हे करताल्यात? तिचेर एक्शन जातली पूजाचेर? करतले आपल्याचेर आपले नाव घेतल्या म्हणून बी. काय तुमकां खंयच्या मंत्र्यान सांगला उलय नाका, प्रतिक्रिया दी नाका म्हणून? तुमकां काय सपोर्ट बी आहा तसो म्हणजे सांगा नाका सध्या आमी मागीर पळोवया बी अशें कितें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वास्को चिखले वाठारात सुरू आशिल्ल्या फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून राष्ट्रीय महामार्ग 566 बंद दवरपाचे आसात. तशेंच येरादारी अंतर्गत रस्त्यावयल्यान वळयतले. मात हाका लागून येरादारी कोयणी तशेंच सुरक्षेचो धोको निर्माण जातलो म्हणून जयराम नगराच्या थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला.
येरादारी वळोवपाची रद्द करात अशें म्हणीत थळाव्यांनी शुक्रारा निशेध केलो. तशेंच हे विशीं थळावो सरपंच कमला प्रसाद यादव हांकां निवेदनूय सादर केलें. वास्को फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून राष्ट्रीय महामार्ग 566 बंद दवरप आनी अंतर्गत रस्त्यावेल्यान येरादारी वळोवपा विशीं आदेश जारी केला. मात येरादारी अंतर्गत रस्त्यावेल्यान वळयली जाल्यार येरादारीची कोंडी, सुरक्षेचो धोको आनी आपतकालीन परिस्थितीत कळाव जातलो अशें म्हणीत जयरामनगर वाठारांतल्या थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. येरादारी वळोवपाची रद्द करात अशें म्हणीत शुक्रारा थळाव्यांनी निशेध केलो. चिकालेचो सरपंच कमला प्रसाद यादव हांकां हे विशींचे निवेदनूय सादर केलें. लोकांनी रस्तो वळोवपाक विरोध करचो न्ही, ते परस प्रश्न सुटावो करपाक बरे उपाय सुचोवचे म्हूण सरपंचान थळाव्या कडेन मागला. तशेंच काम बेगीन पुराय जावचें म्हूण राष्ट्रीय महामार्ग आनी भौशीक बांदकाम खात्याक सांगतले अशें आश्वासनूय सरपंचान थळाव्यांक दिलें. आमी येयल्ले कितें गव्हर्मेंटान नोटिफाय केला नॅशनल हायवे 566 बंद करून इंटरनल रोड्सान डायवर्ट करतले म्हूण. नाव इंटरनल डायवर्ट करून आमकां भरपूर इश्यूज आसाय आनी ते इश्यूज घेवन आमी हायलायट करून आमी आयज मेमोरंडम दिला. आतां सद्याक विदाउट डायवर्जन ऑफ ट्रॅफिक रोड ट्रॅफिक कंजेस्ट जाता. देर इज अ कंजेशन, देर आर एक्सिडेंट्स, मायनर एक्सिडेंट्स, मेजर एक्सिडेंट्स आनी हे डायवर्ट करून वॉट विल बी द स्टेट ऑफ दिस रोड, हाउ द रोड विल बी मॅनेजेबल. इंटरनल रोड्स आर हॅव्हिंग शार्प कर्व्स, शार्प टर्न्स आनी नॅरो रोड्स. हांव एक गाडी भायर काडटलो जाल्यार आमकां मेळपाना. आमी कितें करपाचें? आणि व्हेकल येतले आमकां बंद करतले. सपोज एक कोणाक एक हार्ट अटॅक येयलो आनी एक रेसिडेंट हॅज टू बी मूव्ड आउट टू द हॉस्पिटल. एज डॉक्टर प्रवीण हॅज ऑलरेडी रायटली पॉइंटेड आउट, this traffic congestion will be the death of that person. That is sure. We strongly demand Sarpanch to write a letter to National Highway to cancel this diversion and request the collector also to take note of this and cancel the diversion of the road. All these months, almost for several months, without the diversion, we are already having a traffic jam there. Now, what has happened? Because we all kept quiet, today people are taking advantage of the situation. So we are requesting, before diversion, if there's a traffic jam, we have solved so much problems. So you can imagine, after this practice is done, after this diversion is done, what will be our state? So we request the government to please consider this. Even now, before they're closing the road, come and see the traffic jam. आमचो सगळ्या वाठाराच्या लोकांचो जो आसा की थंय आमकां डायवर्जन नाका, बिकॉज इट इज टू रिस्की. कित्याक जे सोल्युशन सुद्दां जर डिपार्टमेंटान दिले की ट्रॅफिक पुलीस 2 हांगा 2 थंय दवरले, बट टेक्निकली पळोवपाक गेले ऑन दी ग्राउंड इट इज नॉट पॉसिबल. बिकॉज सगळ्यांच्या घराच्या भायर गेट आसा, कोणी गाडी भायर काडटना कोण कोणाक रावना. इवन इल्लोसो जागो तूं रिवर्सान सुद्दां गाडी भायर रस्त्यार काडटना इल्लो जागो म्हळ्यार स्कूटर चिप जावन वयता आनी ती स्कूटर सुद्दां गाडयेक लागली की ह्या डायवर्जना खातीर आमकां वाड्या वयल्या लोकांक झगड्यांक घालपाच्यो खबऱ्यो ह्यो. आनीक व्हडलो मेजर अशें हें कांय ना, बिकॉज थंय गाडी रिवर्स काडूंक कोणाक मेळपाना आनी एक दारान कोण पुलीस किंवा आनी कोण कोणाक रावपाचें ना. आनी हॅवी इन सिंपल टर्म्स नॅशनल हायवेचो ट्रॅफिक इंटरनल रोडार डायवर्ट करप इट इज इम्पॉसिबल. म्हणटा तूं सद्याक तर तो डायवर्जन थंय ना, कित्याक आनी ऑल्टरनेट सोल्युशन कितें तरी डिपार्टमेंटान आमच्या रेसिडेंट्सा फुड्यान घेवन येवपाक जाय. रोड क्लोजर कित्याक करता गव्हर्मेंट? दॅट वर्क चालू आहा पळय हायवेचो, जे 1 वर्सान काम जावपाचें आहा ते 3-4 म्हयने काम जावपाक लागून दे वॉन्ट अ डायवर्जन. सो आतां रेजिडेंट्स थिंग आसले आहा दे आर सेइंग दॅट क्लोज द रोड, आमकां नाका डायवर्जन. हांव कितें म्हणटा, डायवर्जन नाका जाल्यार वील बी सफरींग मोर, बिकॉज 1 year दॅट ब्रिज वील टेक टू बिल्ड आनी इट्स व्हेरी रिस्की. आज आमी वयता पळय, फाल्यां वरतून कितें पडलें जाल्यार आमी रिस्कान वयता. So I have requested them, Baba, diversion band karna ka. You have some points, they will sort it out. About 90% traffic going through Chikalim Panchayat, Anga Sagalan, then issuing pass to local residents, heavy traffic block karpache. Barik तुम्ही सजेशन करा. We are putting pressure on National Highway आणि MBR की 3-4 महिन्यान काबार करून ते काम, because people have to suffer so much then. So 3-4 महिन्यान काबार जाले then normal traffic open जातले. आता लोकांचे पॉइंट्स आहा कितें कितें आहा, we will note it down and will put forward to PWD and National Highway. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. काणकोणच्या श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठातल्या श्रीरामाचे 77 फूट उंचायेच्या मूर्तीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन अनावरण केले. या भव्य सोहळ्याक विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजी, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गोयचे राज्यपाल कुसापती अशोक गजपती राजू, मंत्री रमेश तवडकार, दिगंबर कामत आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. फुडले पिळगे खातीर गिन्यान, प्रेरणा आणि मार्गदर्शनाचे कायम केंद्र म्हणून पर्तगाळी मठ काम करतले
अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉइन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखता.